खण लिलावान दिवचलचो खण ब्लॉक वेदांता कंपनीक मेळ्ळा. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हायती दिल्या. खण मालाच्या लिलावाक सर्वोच्च न्यायालयान मान्यताय दिला. देखून फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन पडून आशिल्ल्या खण मालाची आमी पावणी करतले आनी ताका लागून राज्यांत खण वेव्हार परतून सुरू जातलो असो विश्वासूय मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उक्तायला. 11 कंपन्यांनी 28 बीड दाखल केल्ले जाल्यार दिवचल ब्लॉका खातीर 5 कंपन्यांनी बीड दाखल केल्ल्याचें मुखेलमंत्र्यान सांगलां. आमी सुप्रीम कोर्टात केल्लो कंटिन्युअसली प्रयत्न डंप ऑक्शन करपा खातीर सुप्रीम कोर्टात आमकां परमिशन दिलें काल. आज तेजी ऑर्डर मेळ्ळ्या आनी सांगपाक खूब खोस भोगता ज्या निमित्तात आमी जे डंप्स गेले कितलेशेच रिजेक्टेड ओर्स किंवा डंप पडून आशिल्ले हे आमी ऑक्शन करपाक शकतले जेणे करून फूल फ्लेज मायनींग एक्टिविटी सुरू जातली. आनी फाटल्या दिसांनी म्हणजे 2022 बी सरकार निवडून आयल्या उपरांत आमी सांगलें की 6 म्हयन्या उपरांत आमी मायनींग एक्टिविटी सुरू करता म्हणून. 6 म्हयने सोंपना फुडें 181व्या दिसा परत विरोधकांनी टिका करपाक सुरू केली. एक दीस सोडूंक ना, खंय गेले काय म्हणून 6 म्हयने सोंपले. बट तांकां खबर नाशिल्लें की आमी पुराय ऑक्शन प्रोसेस ऑलरेडी सगळो सुरवात केल्लो आनी जरी थोडोसो म्हणजे 1-1.5-2 म्हयने उशीर जरी जाले आसत आज सांगता आसतना खूब खोस भोगता. एक्चुअल मायनींग ब्लॉक ऑक्शन करपाची प्रक्रिया आमी सुरू केल्ली आनी आज आमी पयलो मायनींग ब्लॉक विच इज इन बिचोले ब्लॉक. फाटल्या बिचोले ब्लॉक जो आसा हो आज थंयसलो जो हायेस्ट बिडर म्हणजे वेदांता कंपनी हेका 63.55 रेव्हेन्यू दिवन आमकां तांकां मेळ्ळा. सो दॅट हे सांगता आसतना म्हाकाय खूब खोस भोगता कारण एक्चुअल प्रोसेस म्हणजे 4 ब्लॉका खातीर प्रोसेस सुरू जाल्लो आनी ह्या 4 ब्लॉका खातीर जवळपास 51 टेंडर डॉक्युमेंट्स तांच्यांनी परचेस केल्ले विथ 5 लाख रुपीज डॉक्युमेंट ईच जून. 28 कंपनींनी 28 बीड केल्ले 11 कंपनींनी 4 ब्लॉका खातीर मेळोन 28 बीड प्रोसेस सुरवात जाल्लो. भितरलो बिचोले ब्लॉका खातीर परत